अय्यप्पा उस्र बिगीदोन मुतुवे म्हाका उस्र राबून वत मिगेल काणी जाल्ले म्हूण लेकला हांवें तितलो गट्टी जावन धरच्यो तुवें तुका न्ही कसन म्हण करे विनायका अंगडी बागला राबू न्हू हसता हसता पुरो सांगतास मू कोणा ऐकून तुका लन्नल कन्ना गल्ली म्हळ्यार इतले दिवस आम्ही सकाळांनी कष्ट बघून केलेलं काम पूर्ती उदका होऊन डावन तसील मुरे अयो सत्यಣ್ಣ ಮಿಗೆಲಾನು ಪೂರ್ತಿ ಸತ್ಯ ಮಂಡಕ್ಲಾ ಮಕ್ಕ ते खुशी तडसंग्याचे दत्ताना मिगेल अन्नक हे जन्मत सम करूक साध्य ना म्हणले किले अंतू इंतू अन्नक एक वाटेर हडियत म्हणले अय्यप्पा मिगेल एक नमने भगीरथ प्रयत्न कर देवान आजी फल दिल पडे मिगेल एकल्याच्यान साधितलेलं नाही है तुवे वनमालोनेना कಡೆ रामगेलो हो संजीवू कोगु मामू पुरा जन ಸೇರುನು हेल्प केले धलरी हे करता दायना पडे गावतुल्यांक पुरो हे विषय कितलो वोगी कळटा म्हणून तितलो भितरी त्यांनी दोग जण आयलींत मू असल सुद्दी एकले दुखून एकल्यांक वोगी कळटा वत रे तांकय पाप दुडवाचे कष्ट नाही रे तश दोन पाप धावन आयलीं ती आनी कितले जण असत की अशी हय सत्यना कसं करची म्हणून कळतना म्हाका देवाल दयेन तू बेकरी लायक रितीर चलतास आता एक थोडे लाभ मेळटा आनी कुली काम हे ते म्हणटा एक थोडे मेळटा म्हाका जाल्यार तितलो व्हड अमावंट मिगेल हाताच्यान दिवचे जाता की ना की म्हणजे हेच्यान तशी थोडे अन्नला गस खंय घेतील दुड्डनी थोडे सेरसून कोरयत जाल्यार आनी कितले जण म्हाका दिवका म्हण येतात की गोत ना बा कसले भित्रे विनायका आम्ही प्रासत न मारया मस्त नाही जाल्यारी थोडे पुणी दित्रे हांव मिगेला गासिलान तू थोडे तुका दिता तू तुका अनकूल जालते ना गुरु वापस दिल्ले सई मिगेले दुवेले हॉडिके कालक तावका म्हणून थोडे आम्ही बँकान त्यांनी वटुकोन दवरला रे त्यांचे थोडे दिता तुका तुका दलतेत ना म्हाका दिल्यार सई देतवा थँक्स मस्त थँक्स सत्यಣ್ಣ आयच्या कालान तो बंधू ಬಳगाची आनती तेलारी तुम्ही तंगलपशी चढ पडे हांव तुमगेले बंधू ಬಳग नाही मे पड विनायका मको कोप हाडो नाका चार थप्पेल हांव तशी नाही सत्यण्ಣ आमगेल पैकीच वरे होडोड आसा ती दाय दल तितलाच जाल्यार 1 रुपये हात उबोन दिना ती पूर्ती तांकां सांगतशी ना मिगेल आन असलो दिवच्याक तांकां खंय दुखून धैर्य येवका जाल्यार तुमकां पुरा गोत्त असले सयत हेल्प केलें ना हांवें तशी सांगील हांवें बेजार कोर नाका आस मारया आमकां कोण हेल्प कर न्ही की तांगेल ಬಗ್ಗೆ आलोचन कोण रडची पशी आमकां कोण हेल्प केला पळय तर नीच आमगेल बंधू ಬಳग म्हूण लेक्का कळ्ळें हो तुम्ही दोग जण हंग सत्वे हांव घर पुरा सोदिली चा कोण दवरले हे येते कसन चा पिवच की कसन खाऊच की घरा गेल्यारी भितर वच्चे नाका म्हूण दिसता ना पळयल्यारी एक एक पण बेजारू एक एक पण खूप उपरो ಒಟ್ಟು येता म्हाका दल्लेल जावन गेल रे विनायका तेनी सम करचे जायना आनी मुखार हे चुकी जायनाशी पळोवन घेवका तितल्यांची तुका ल्हान आतां कशी आसा तुगेल अम्मा अन्नाच्यान दुकान पळोवन घेत की ना सवता आसा तू सांगचे करेक्ट वन्ने अन्नाका आतां जिके कळला म्हण लेकला हांवें आनी कशी की ते कसं की गादेस मू उटगुणा सुट्रू होगल्ला म्हणून तशी बदल दत्त म्हणून म्हाका तीरा नंबीक ना आता सद्या म्हणटाक भारी मोवाळ जाल्ला कोणा लागीं चड उरलें ना बेजार करून घेवन एक मुल्ल्यान बैसून आसता आम्माल कसन सांगचे तेदन पुरो गम्मत केल्ली आतां सवता आसता नंदिनी आनी हांवें अम्मा बेजार अम्माक जोर करचे अन्ना बेजार कोर नाका म्हूण सांगचे तिकेक नमन्याचे प्रेस्टीज धरलात ताकड पौर्णिमा कस की ती कसने पुणी नेवन कोरून येता खंयचोन निमगिता हिका उलत तशना सोडची तशना त्यांची पौर्णिमाकन पुढे गावतुलेल विषय पुरो सांगतना कानू दोळ नाक पुरा फुलो न ऐकत आशिल्ली आत अयो देवा कसन सांगचे आसरे मारया दल्लेल जावन गेल सोड सोडी
त्या पौर्णिमाकाले उतराक तुम्ही कोणे कान दिवू नका ती निमगील प्रश्नेक उत्तर दिवच्या काही वचू नका ती न्हू तर ती 2 दीस येता मागीर वता ती तुमगेल जागृत तुम्ही पळोवन घेती आणि अन्नाक चड आणि शौचा वचू नका बेजार जावन आसता पळय आणि इतले हे केलं काय जोर करच्याने केलं रे आणि कसं मना होर न्हू मागीर जिवा कसं ತೊಂದರೆ दकोवन घेतलं रे मागीर खंय वच सांग नाका सोडी असल टायमार चिकी चंद कोण पळोवन घेव का जाल्यार निगा दवर करे तुगेल अन्नाक मस्त नमगूचे नाही हांव सांगलें म्हण बेजार कोरनाक मागीर अंतु बेजार करची कसं नसवन मालोने मीगे ल्हान कसं म्हण म्हाका गोतना हांवें आतां सद्या म्हणटक चिकेची मोवाळस पळोवया मुखार कसं जाता म्हणून आतां म्हाका अन्नल ಬಗ್ಗೆ अम्मल ಬಗ್ಗೆ ती ಪೂರ್ಣಿಮಕ್ಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ कसं चड ಮತ್ತೆ वचन ದುಡ್ಡು कशी ಒಟ್ಟು ಕೊರ್ಚೆ म्हणून अय्यो चलया कितले पण सांगता रे तुका आतां सांगिल्लें रे आमी आमगेल्या गासील दितात तुका मागीर हगूर दी म्हणून हा त्या होई जाल्यार म्हाका केच्चन आसता वय नव्हे ಹೆಚ್ಚನ್ ಪಡ ते आमगे जीव हिंडून घालता ताका चिके सैड दवर का तत्तवळी ताईल तेदना 2 मिनिट ಮತ್ತೆ दवर घेऊ का नी ಕೂಡ್ಲೆ बाहेर घालका ಹೆಚ್ಚನ್ कोरचे टाइम आस पडे चांग विषयक दवर कथे म्हळ्यार हा मुखार कशी कोरचे कशी केल्यारी समजायत म्हाका दुड्ड मेळचे वाट खंयचे अशी आलोचन केल्यारी तुगेल टायमय व्हरता आनी तुगेल शक्ती व्हरता मुखार वाटय दिसता असल नकदल आलोचन कर नाका हा चा कोर न्हू कितले वेळ जाल्ले थंड जालकी कसंकी हून पुणी करता येत भितरी ओ विनायक हंगस रे थंय तुगेल अन्नाक पोलिसांच्यान आपोवन व्हेला रे मारया कसन सांगतोस तू सुब्राय मम्मान मस्त वाडी घेवन दिता म्हणून ते गणपय मम्मा लागीं दुड्ड घेतील खंय 4 म्हयने जाल्यार वाडी ना असलो ना म्हूण सांगून कंप्लेंट दिला ताणें पोलिसांच्यान येवन आतां तांडून व्हेल्ले म्हणत रे ओ गडबडी सांगता काय ना पोलीस जिपारी तुगेल अन्नाक घालून व्हरतना हांव पळयलें तक्षण तुका सांगता म्हणून तुका पुरा कडेन सोदिल्ले मागीर ती पौर्णिमा कस पळय ती मेळेल वाटेरी हांगा सत्यना थंय चमकली तो म्हण सांगली तशें जावन हांव हांगा येयल रे अयो होई वे कसं जावचें नज म्हणलें किलकी थँची धरले असल टाइमरी धैर्य रस करे विनायका कसं एतकी ते एदुरसून रपका विंगड वाट नात असो देवो आदमी पायी सम करतलो ಹೆಚ್ಚನ್ ಕಾಣಕ आम्ही सगळे तुगल ಹೊಟ್ಟಸತಿ ते होई रे विनायका कोणालागी उल्लोक करका म्हणदले रे हांवें तुगल ಹೊಟ್ಟೆತ್ रे मारया तू एक धैर्य रास रे